नमस्कार. दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार खबरो विस्तारान. पर्य भूमिका देवळात दोन गटांचो वाद. गावकार समाजाच्या लोकांनी देवळात गर्दी केली. आमचे अधिकार आमकां दियात म्हूण नेट एकामेकार कदेली फातरावपाचो प्रकार. 50 वयर जखमी. पोलिसांकूय लागले. जखमींक हॉस्पिटलात घाल्यात. मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स घालून परिस्थिती सद्याक थंड. फुल सेक्युरिटीत देवूळ दर्शनाक उक्ते केला. पर्य भूमिका देवळात दोन ग्रुपांमदी वाद. आमचे अधिकार आमकां दियात म्हूण गावकार समाजाच्या लोकांची मागणी. दोनूय ग्रुपांमदी वाद वाडिल्ल्यान फातरावपाचो प्रकार. कदेला शेवटून मारल्यो. 50 वयर लोक इंजर्ड जाल्यात म्हूण म्हायती. कांय जाणांक सांखळे हॉस्पिटलात घाल्यात. कांय जाणांक जीएमसीत घाल्यात. पुलीस फोर्स वाडोवन सद्याक परिस्थिती थंड. कालो सुरू आशिल्ल्यान देवूळ लोकां खातीर परत दर्शनाक उक्ते केला. आमदार देविया राणेची म्हायती. जशें तुमकां खबर आसतली की आयज पर्या मतदारसंघात पर्या जे भूमिका देवस्थान आसा थंयसर आयज कालो आशिल्ल्या कारणान सकाळी थंयसरले जे गांवकार आनी म्हाजे यांच्या मदीं सकाळी वाद सुरवात जाली. ताच्या बरोबर वाद इतलो मोठो जालो की थंयसर मागीर एकामेकाचेर वार करपाक सुरवात केली. फातर मारले, बोडयो मारपाक एकामेकाचेर सुरवात जाली. ताच्या बरोबर पुलिसूय थंयसर मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त आशिल्लो. मागीर DYSP जिवबा दवे हांगा आशिल्लो. सो आपल्या स्टाफाक तेंच्यांनी कंट्रोल करपाचो प्रयत्न केलो. बट तरी आसतना इतले मारामारी एकामेकाक जाली की हातापाई जाली की एकामेकाचे फातर मारून जखमी जाल्ले. ताच्या परस थोड्या लोकांक हॉस्पिटलांत शिफ्ट केले. बट दनपारा उपरांत हे जे वातावरण आसा ते सध्या थंड जाल्लें आसा. ताच्या उपरांत आमी स्थानीक आमदार देविया राणे हाचे कडेन संपर्क केलो आनी तेंचे कडेन विचारणी केली की तेन्ना आमकां तेंच्यांनी सांगलें की हांगासरलो जो वाद आसा तो सद्या मिटलेलो आसा आनी सद्या जे रितीरिवाजा प्रमाणे जे कालोची जी सगळे रितीरिवाज चालू केल्लेले आसा. तशेंच लोक दर्शना खातीर हांगा येवपाक सद्या फ्रीली दर्शन घेवपाकूय चालू जाल्लें आसा आनी ते आमी आतां पळयल्लें आसा. आनी सद्या लोक दर्शन घेवपा खातीर येता आनी बरे भाशेन सद्याक चालू आसा. पूण पुलीस बंदोबस्त अजूनय मोठ्या प्रमाणात हांगा आसा. नाच म्हटल्यार 100 वयर हांगा पुलीस आसा आनी हे सद्या कालोत्सव सद्या हांगासर बरे भाशेन सुरवात जाला आसा. हे आमकां दृश्य पळोवपाक मेळटा. स्टुडंटा खातीर पर्या 70च्यान रुपेश रावत. मोयरा रवळनाथाच्या देवळात राती चोरी. देवळातली फंडपेटी न्हंय लागसार व्हरून फोडली. उपरांत फंडपेटी थंयच दवरून फुज्ज्यो. कितले पयशे फारायले ते आजून स्पश्ट जाल्ले ना. फंडपेटीत देवळाकडच्यान 200 मीटर अंतराचेर सुमार लॉक फोडिल्ली मेळ्ळा. पुलीस तपास चल्ला. माझे नाव निखिल. हा एवरीडे मॉर्निंग सकाळी 3 हांव पास जाता तेन्ना एवरीडे हांव वयतालो हॉर्न मारून वयता घरा आमच्या देवूळ आमच्या हांगासर. तेन्ना हांव चॅक करता लॉक आमच्या घराक हाडलेले. हे म्हाका दिसता हांव गेल्या उपरांत हाडल्यान कोणी फंडपेटी आमची फोडल्या आनी हांगा ऑलमोस्ट 200 मीटर हांगा ब्रीज आहा. तेवढे ब्रिजा कडेन उडयल्या फोडल्या आमी. सकाळी आमी चॅक करता जाल्यार हांगा सगळें सोदता जाल्यार कोण मला आमची फंडपेटी ते ब्रिजार सगळें उडयल्ली आहा थंयसर आहा ती. तेन्ना त्या प्रमाणे आमी पुलिसाक इन्फॉर्म केल्ले आहा. हांगा मिडिया येयल्ल्या त्या प्रमाणे कितें ह्या बी आसतले कितके पयशे बी तशें कितें आसतले भितर बी अशें कितें. फाटीच तेंच्यांनी ती हे केल्ली म्हणजे पुजा जाल्ली आता फाटल्यान आनी तेन्ना तेंच्यांनी ती चॅक केल्ली थोडे कितें आसतले सर पयशे भितर. तर आमी एमटी केल्ली थोडे पयशे आसा हाडले दिसता ते. म्हाका खबर ना कितले हाडल्या पयशे. लॉक फोडला तेणी. लॉक फोडल्या. लॉकूय व्हरून थंय उडयल्ले आहा. लॉक आहा पळय रॉड आहा थिंगा मेळ्ळा आमकां. रॉडूय आहा थंयसर. तो पळय CCTV आमी चॅक करता कोण आहा तो कित्याक आमकां काडल्या. मुरगांव पालिकेचो मुखेल अधिकारी त्या पदा खातीर सक्षम ना. मंत्री माविनाचो आरोप. माझ्या विनवणे उपरांत हावजिंग बोर्डान न्यू वाड्याची युनिटां नियमीत करपाक मान्यताय दिवपाचे थारिल्ले. मात सीओन विनवणी धाडूच ना. माविन उलयला. सीओ काडून उडोवचो म्हणून मुख्यमंत्र्याकडे मागणी घेवन वतलो म्हणून माविन सांगता. I want to say that as far as Dabolim is concerned, we are always first in development. आमी केन्ना फाटी उरना खंयचे बाबतींत. आता हे काम एक्चुअली म्युन्सिपालिटीचें कित्याक हिंगा म्युन्सिपल वर्कर रावता पूण म्युन्सिपालिटी कांय काम करना. आनी हांव मुद्दम रिकॉर्डार येवपाक सोदता. आमचो जो CEO आसा थिंगा मोस्ट इनएफिशियंट एंड इनकम्पिटंट. तो कांयच काम करना. आतां रेग्युलरायज करपाक हांवें बोर्ड मेंबर हाडून हिंगा दवरलेले. म्हणजे आमचे ऑनरेबल चेअरमॅन एंड ऑनरेबल MLA ऑफ मांद्रे Mr. G. Tarolkar came with all his board members, all his MD and all officials. They agreed just send a request from the municipality to regularize whatever that can be regularized. Even this he has not been doing. He has certain reservations. Then he is unfit to be there in that chair as chief officer. And I would request Honorable Chief Minister to remove him immediately because one thing is not to do a thing, but propagating it cannot be done behind our back after agreeing. It's like making a mockery of the system. I will not allow such a thing to happen. And as mandated, as has been promised to the people here, these houses ultimately have to be regularized. The housing board is inclined to do this work.
आनी हावजींग बोर्डान सांगलां आमी करून दितले. बाबजीत आरोलकरूय सांगता हें जावपाकूच जाय, आमी करून घेया. सो हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक मिटींग आपय हें सॉर्ट आउट करपाक लायतलो. पूण तो आसचे पसून हें जावपाना. सो एक बरो कॉम्पिटंट ऑफिसर आमी थिंगा हाडटले. असले ऑफिसर आसल्यार म्हाका दिसता खंयचेंच काम जावपाना. कित्याक हे भाशेन केलें जाल्यार सगळें पेंडींग उरतलें, मागीर कितें फायदो. सो ताका लागून आमची कामां मातशें फास्ट करप आसता. कोणा पळय ती पद्दत घोस्ता येना वा तें कामूच करपाक सोदना तेणी घरा बसपाचें. फाटल्या 12 वरांत उसगांवात 2 ॲक्सिडंट. बुधवारा राती उसरा जाल्ल्या हिट अँड रन ॲक्सिडंटात 28 वर्साचो आरिफ मोमीन आख्ताक सोंपलो. स्पिडीन येवपी कार दुचाकीचेर मोखून फुज्जो. दुचाकीवालो दुसरो तरणाटो धारबांदोड्या हेल्थ सेंटरात ॲडमीट. ब्रेस्तारा सकाळी उसगांवा आनीक एक अपघात, 2 जाण जखमी. आयज तुम्ही पळयलां आसतलें की एक फॅटल एक्सिडेंट जो संजीवनी शुगर केन फॅक्टरी कडेन जाल्लो आसा आनी तो हिट एंड रन अशें म्हणून कळटा. कारण जी मोटरसायकल आहा ती पडलेली आसा थंय आनी जो यूथ एकलो आहा तो ऑन द स्पॉट तेजी डेथ जाल्ली आसा. जाल्यार दुसरो जो आहा ताका हॉस्पिटलान एडमीट केल्लो आसा. आज रातचो तो कामाक वयता म्हणून गेल्लो मागीर सकाळी पर्यंत म्हाका फोन येयलो तेचे एक्सिडेंट जालो म्हणून. पुलीस आसले मागीर तेंचे बॉडी मडगांव धाडला. खंय वयतालो तो कामाक? कामाक न्हेसली. नेस्लेन कॉल येयला सकाळी फोन येयलो म्हाका. सोंग आनी तो गेल्लो केन्ना? राती गेल्लो. रातीच गेल्लो. राती घरा कडेन तेणें एक 11 सुमार पावता म्हणपाक लागलो. तो पावना तो. लग्न जाला. बारीक एक 2 म्हयन्याचो ताका चेडो आसा. त्याच प्रमाणे हांगासर जो कुर्साकडेन म्हणटा थंय आनी एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा. आतांच एक 10 मिनटां पयलीं हांगासर जे आसा हे हॉटमिक्सिंग काम चालू आसा हायवेचे. आनी जेन्ना एक लेबर कामगार जेन्ना रस्तो क्रॉस करून परत कामाक ही सायडीन येतालो तेन्ना एक मोटरसायकलीन तेजेर डॅश दिवन तेजे तकली फुटोन तेजो पांय फ्रॅक्चर जाल्लो आसा आनी दोगूय इंजर्ड जाल्ले आसा. दोगांकूय आतांच आमगेल्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तांकां शिफ्ट केल्ले आसा. स्टुडंटा खातीर उसगांवच्यान विवेक प्रभू. बांयगिणी कोयराविल्याच्या प्लांटाचेर बीजेपीत वाजला. 3 म्हयन्यांत परत टेंडर काढून तडीक लायतले. सुप्रीम कोर्टान बावटो दाखयला. प्रकल्प सगळ्यांच्या बऱ्याक. विरोध करतल्यांनी लक्षात घेवचे. मुख्यमंत्र्याकडे वेस्ट मॅनेजमेंटा विशीं रिव्ह्यू बसके घेतले उपरांत मंत्री बाबूश उलयल्लो. आमदार राजेश म्हणटा प्लांट स्क्रॅप. बाबूशान ताच्या मतदारसंघात घालचो. Major point discussed, एक one was Baingani issue was taken up. Baingani issue was taken up in the sense now back again as far as the standards are concerned. It will be floated back again. So that will be within 3 months time. Okay, and sir, all the other basically the review meeting was taken on all the other plants whichever are there. For different plants are there. Just taken a stock of them. आणि सर कोण जातलो न्हू बाबू? Baingani plant जातलोच. आणि कॉन्ट्रॅक्टर सर थोडे एम्पॅनल्ड करपाचे आशिल्ले वेस्ट मॅनेजमेंट थ्रू. चालू आहा. I think 1st February is the day. I think the last day of the tender process. So all issue have been solved regarding the Baingani? The opposition group असले ना local MLA. See, there is no question of where as far as the opposition is concerned. Baingani plant has been even cleared by the Supreme Court. So all all the process has already been followed as far as the plant is concerned. Now there was some delay as far as the tendering process. Last tender I think it was some 3 years back. So that is the reason, since as far as the rates and all has escalated, that's the reason the fresh tender will be taken. पण तो local MLA असा तो मातसो oppose करतालो. See, this is basically benefit for everyone. So let us not go on a particular MLA or something like that. This will be beneficial for full Tiswadi area itself. Re-tender जातलो म्हणले बाबू. Re-tender जातलो. And by within 3 months time all this process will be ready. Complete. थळावा आमदार राजेश म्हणटा मंत्र्यान खूप जागा घेतल्या. तांणी स्वताच्या सुवातेर घालचो. बांयगिणी प्लांट नाका. तो बाबूश हो लास्ट कितली वर्सांच जाली आतां आपूण थंय ट्रिटमेंट गार्बेज ट्रिटमेंट हाडटलो म्हणटा पण तें केन्नाच सक्सेस जावचें ना. म्हाजें ताका इतलें विचारप आमी हो गार्बेज ट्रिटमेंट आमी मुख्यमंत्र्या कडेन बसून हो स्क्रॅप केल्लो आसा. परत जान परत म्हणून आमच्या मतदारसंघाच्या लोकांची भावना तेणी परत दुखोवप न्हू. ताका जर इतलेच गार्बेज ट्रिटमेंटाचेर जर पडलेलें आसा अदरवायज तेजे फार्म आसा तालिगांव तेजे फाटल्यान आख्खें शेत तेणीच घेतलेलें.
थंय घालचो. म्हाज्या मतदारसंघान बाबुशाचो आनी व्हडलो जरी कोण येयलो जाल्यार हांव मी थंय गार्बेज ट्रिटमेंट हाडपाक दिवचें ना. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. सोनसड्यार कोयराविलो प्रकल्पाकडे कोयराक उजो लागपाच्यो घडणुको चालूच. फातोड्यार कोयराक उजो लागलो. फायर ब्रिगेडीन उजो आटापा हाडला. मोठ्या प्रमाणात कोयर लाशिल्ल्याचो अदमास. धुवराचो त्रास. इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेडान स्मार्ट सिटी मिशना खाला सुरू आशिल्ल्या सीवेज पायपलायन घालपा खातीर 4 पिलर ते राम मंदिरा कडलो रस्तो 15 दिसां खातीर बंद केला. 15 जानेर ते 30 जानेर ह्या 15 दिसां मजगती रस्तो येरादारी खातीर बंद आसतलो. स्मार्ट सिटीन त्या विशीं नोटिफिकेशन काढला. आमी सद्या भाटल्यान आसा आनी भाटल्यान येवपाचें कारण एकूच म्हटल्यार पणजेन आमकां सद्या स्मार्ट सिटीची कामां आसा ती परत चालू जाल्ली दिश्टी पडटा. आनी काल एक स्मार्ट सिटीचो प्रेस नोट आउट जाला आनी त्या प्रेस नोटान अशें मेन्शन केल्लें आहा की 15 जानेवारी टू 30 जानेवारी पर्यंत भाटलें राम मंदिर टू 4 पिलर जंक्शन ज्या जंक्शनार सद्या आमी आसा थंय पर्यंत स्मार्ट सिटीचे काम आहा ते चालू जातले आनी ते काम जावन आसा सिवरेज चेंबराचे. हे जे काम आहा ते चालू जाल्ल्या कारणाक लागून भाटल्यान राम मंदिर टू 4 पिलर जंक्शना पर्यंत वयपी जो रूट आसा त्या रुटार सद्या फकत 2 व्हिलरींग खातीर एंट्री आसतले आनी 4 व्हिलरींग खातीर जो ह्यो रूट आहा तो बंद आसतलो. अल्टरनेट रूट आसा तो 4 व्हिलरींग खातीर प्रोवायड केल्लो आसा आनी तो म्हटल्यार मळ्यांच्यान राम मंदिरा कडेन कनेक्ट जाता तो रोड. सद्या स्मार्ट सिटीचें काम आसा तें चालू जाल्लेलें आसा आनी मात हे जे काम आसा ते टायमार सोंपतले काय ना हेजेर आमचें लक्ष आसतलें. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान साहिल मांद्रेकर. मिड डे मील पुरवण करतल्यांक दरवाड. आप मजत गटांक मोठी थाकाय. पूर्व प्राथमीक तशेंच प्राथमीक विद्यार्थ्यां खातीर नवो दर 8 रुपया 74 पैसे जाल्यार माध्यमीक दर 11 रुपया 12 पैसे जाला. शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे सांगता. फंड वेळार मेळटले जाल्यार खंय आप मजत गटांनी वेळार बिलां दिवची पडटली. मिड डे मिलाची कुकींग कॉस्ट आसा पळय मिड डे मिलाचो तो सेंट्रल मिनिस्ट्रीन मातसो वाडयला. आतां पयलीं आमी 8 रुपया पे करताले कुकींग कॉस्ट प्री प्रायमरी आनी प्रायमरीक आनी अप्पर प्रायमरीक 10 रुपया. सेंट्रल शेअर आनी मॅन्डेटरी स्टेट शेअर वाडला सो नवी रेट आसा ती 8 रुपया 74 पैसे जाता आनी अप्पर प्रायमरीक रेट आसा ती 11 रुपया 12 पैसे जाता. तातूंत सेंट्रल शेअर आसा तो वाडला तो 5 रुपया 57 पैसे केला आनी मॅन्डेटरी स्टेट शेअर 3 रुपया 72 पैसे. सो सद्या म्हजे कडेन बिलां येता पळय न्ही ती नोव्हेंबर डिसेंबराची पासून बिलां येता. सो नॉर्मली आतां आमी जानेवारीन येता म्हज्या कोतान डिसेंबराची बिलां आमी जानेवारीन पे करपाक जाय पूण आमकां जर तांची बिलांच येना जाल्यार आमी पे कशें करतले. सो अजून पर्यंत जी फाटली कितें कितें बिलां आयिल्लीं आसा ती जशी जशी येता की म्हजें सेक्शन तें क्लियर करता. इतले मजगती अपार रजिस्ट्रेशन 45% जाल्ले आसा. येता त्या दिसांनी रजिस्ट्रेशन 60% पावूं येता. रजिस्ट्रेशन सक्तीच्या जरी नासले तरी दर एका विद्यार्थ्यान ते करचे अशें संचालक सांगता. सद्या जे 21% आशिल्ले ते आतां 45%चेर पावला आनी आय एम होपफूल 21 तारीख पर्यंत 60-70% तरी आमची अपार रजिस्ट्री जातली. सेंट्रल मिनिस्ट्रीच्या डायरेक्शना प्रमाणे अपार ID मॅन्डेटरी ना पूण अपार केलो म्हणून कोणाचें कांयच वायट जावचें ना. अपार जर करूं ना जाल्यार फुडें केन्नाय डिफिकल्टी येवंक शकता. अपार जर ID आसा जाल्यार डिजी लॉकरा सारकेले तुमकां प्रोविजन आसतले आनी तुमकां ती सगळी मार्कशीट्स आनी तुगेली पासींग सर्टिफिकेट ऑनलायन तुमच्या एकाउंटाचेर आसतली. सो अगेन आय अपील टू ऑल द पेरंट्स आनी स्टुडंट्स आनी अगेन हेड्स ऑफ द इन्स्टिट्यूशन टिचर्स कोण आसा ते तांणी भुरग्यांक मोटिवेट करचें की अपार रजिस्ट्री करपाक. तातूंत नेगेटीव कांयच ना जाल्यार कितें बरेंच जातलें. इट वील बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू ऑल द स्टुडंट. प्रुडंटा खातीर चेतन गावस.
काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेल्ल्या 10 आमदारां आड अपात्रताय याचिकेचेर दिल्ल्या निकाला प्रमाण आता 8 फुटीर आमदारां आड याचिकेचो निकाल दिवचो. गिरीश चोडणकाराच्या आदवोगाताचो हायकोर्टाक विनवणी. निकाला आड सुप्रीम कोर्टात वचपाची खंय तयारी. गिरीश आनी डॉमिनिक नोरोहाचे याचिकेचेर आज परत सुनावणी जातली. Mr. Chodankar's petition challenging the order of the Speaker was listed for hearing today before the division bench. We pointed out that the issue otherwise is covered by the division bench judgment which was passed on the earlier occasion concerning the 7th Legislative Assembly, and therefore the issue is otherwise covered, and therefore this petition could be disposed of in terms of the earlier judgment so that we can then go to the Honorable Supreme Court for decision on law which is pending adjudication. So, Speaker perhaps opposed this your contention? No, our contention was that basically the decision which is under challenge, otherwise that entire issue is covered by the earlier judgment which you are aware. Mr. Chodankar only had filed a petition for the defection on the earlier occasion which came to the High Court. High Court held against us saying that there is no disqualification. We have taken that to the Supreme Court. It is pending adjudication before the Supreme Court. Therefore, even this issue, since there is already a division bench judgment, the present division bench will be bound by it. So therefore, we requested you dispose of the petition so that we can go to the Supreme Court and challenge the order there. So, what is the order of the court? Or Today, the matter is kept tomorrow because the learned Advocate General pointed out that there is one more petition filed by one Mr. Dominic, I guess, which was not listed, but it is already filed apparently. So therefore, the court has kept the matter tomorrow so that that other matter also could be listed along with the matter. डिसेंबर 2024 सफ आउट 108 एमर्जन्सी नंबराची सर्व्हिस खंडीत जाला. BSNL नेटवर्क डावन आशिल्ल्यान तात्पुरतो दुसरो नंबर जाहीर करतात, मात तो नंबर लोकां मेरेन पावता म्हणसर एकदा 108 सर्व्हिस सुरूय जाता. 108 एम्ब्युलन्स दिसाक 250 कॉल्स हाताळटा, वराक 10 ते 12. BSNL वाल्यांक विचारल्यार टेलिफोन एक्सचेंजाचेर धुकलतात. डिसेंबर 2024 वट्ट स फावटी 108 आपत्कालीन सेवा खंडीत जाल्या. BSNL नेटवर्क डावन आशिल्ल्यान तात्पुरतो दुसरो नंबर जाहीर करतात, मात लोकां मेरेन पावता म्हणसर लोकांचे हाल. वर्सभर असल्यो घडणुको घडल्यात. 2024 सुमार 80,000 कॉल, वराचो हिशोब लायल्यार 10 ते 11 कॉल. गेल्या वर्साचो आमचे कडेन 108चो जी 108 एमर्जन्सी सर्वीस आसा तेजो एक डेटा येयला. तो डेटा असो की आमी पळयता खुबदां 108 नंबर आसा तो चलना, कारण BSNL जे लायन्स आसा त्यो डावन आसा. जर गेल्या वर्साचो आमी डेटा सारको पळयत जाल्यार खुबशे फावटी मायनर जो आसता तो लायन डावन आसता म्हणटा ते 2 वरां जावं ताजे सकयले जे लायन डावन आसता ते डेटा दवरिना, पूण जो मेजर जेन्ना लायन डावन आसता तो डेटा तेंच्यांनी आमच्या मुखार दवरला. तेन्ना आमी पळयता की डिसेंबर म्हयन्यान जेन्ना क्रुशल टायम आसता, इयर एंडींग आसता, खुबशे एक्सिडंट जाता जावं एमर्जन्सी आसता, असल्या टायमार डिसेंबर म्हयन्यान 6 फावटी ज्यो BSNL लायन्स आसा जे हे 108 वापरतात त्यो डावन आशिल्ल्यो. आणि जर आमी हो सारको डेटा जर सविस्तरान पळयत जाल्यार 2024 108 80,000 कॉल्स अटेंड केल्या. जर होच जर डेटा पळयत जाल्यार दिसाक वतान जर आमी पळयत जाल्यार 250 कॉल आणि वराक 10 कॉल असो जर आमी हो डेटा जर एनालायज करत जाल्यार आमकां कळटा. म्हणल्यार जेन्ना 5 वरां जर लायन बंद आसा दिसाक जाल्यार 50 कॉल, आणि जर 2 वरां सुद्दां जर ही लायन बंद आसा जाल्यार 20 कॉल हे मिस जातात. कारण 108 नंबर जर बंद आसा, जेन्ना ते अल्टरनेट नंबर दिता तो लोकांक याद करपाक सुद्दां कास्तीक आसता. आणि म्हाका दिसता जेन्ना लोक आसता ते 108 ट्राय करता आणि ते कनेक्ट जायना. तेजे खातीर खुबदां अशे लोकांची धांवपळ जाता हे BSNL लायन्स बंद आसलेल्या कारणान. मजगती सुत्रां सांगता ते प्रमाण नेटवर्कान इबाड जाल्यार सारकी करूंक टेक्निशियन उणे. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.